नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। हायकोर्टान दिल्ले हद्दी भायर वचून तेरेखोल गोल्फ कोर्साचेर उपजिल्लोधिकाऱ्याचो रिपोर्ट। म्हणटात कायदे तज्ञ, खलब म्हणटात चौकशेचीच चौकशी करपाची गरज। मुंबय 1993तले बॉम्बस्फोट केशीत टाडा कोर्टान फर्मायली ख्यास्त। दोगांक फाशी, दोगांक जल्मठेप, एकल्याक 10 वर्सां बंदखण। 12 बॉम्बस्फोटांनी 250 लोकांचो गेल्लो जीव। तेलका पत्रकार रेप केसी तेजपालाचेर आरोप निश्चितीचेर आर्ग्युमेंट सोंपले। 28 सप्टेंबराक कोर्ट करतले आरोप निश्चित। 2014 क्रायम ब्रांचीन घाल्ले आरोपपत्र। केरी 70 लोकांक नळाक धवे फुल्ल उदक पिवन मूतखड्याचो त्रास। लोकांचो बोवाळ। पीडब्ल्यूडी ना आमदार, कोणूच नजर घालिना। पीडब्ल्यूडी म्हणटा उदकाक प्रॉब्लेम ना। हायवे ऑथॉरिटीक विचारिनासतनाच मंत्री आमदार कुठ्ठाळे हायवे लागले फोडूंक। माविनान हायवे केलो पंक्चर। अलिनाचो बोवाळ। एक्सिडंट चालूच। हायवे ऑथॉरिटीकूय मानवल्ले ना। गोयचे लिओन मेंडोन्जा आनी अमेय अवधी फोमेंतो ऑल इंडिया बुद्धिबळ सर्ती जॉइंट लीडर। तेरेखोलच्या लिडिंग हॉटेलाक दिल्ले जमनीचेर उपजिल्लोधिकारी आग्नेल फर्नांडिसान केल्लो रिपोर्ट हायकोर्टान दिल्ले हद्दी भायर वचून केला म्हूण कायद्याचे तज्ञ सांगतात। ज्या पद्दतीन अधिकाऱ्यांनी चौकशी केल्या ते पळयल्यार त्या चौकशेचीच चौकशी जावपाक जाय म्हूण रमाकांत खलपान मागला। हायकोर्ट रिपोर्टांतल्यो बारीकसाणी पळोवन चौकशेचेरूच चौकशी ऑर्डर करपाक शकता अशी शक्यताय खलपान उक्तायल्या। कोळ मुणकार कायद्याचो तज्ञ गुरू शिरोडकार म्हणटा ते जमनीच्या प्रकारांत फ्रॉड आसा हें स्पश्ट दिसता। लिडिंग हॉटेला खातीर दिल्ल्या तेरेखोलच्या जमनीक कुळां लागिल्ली आसा काय ना ते तपासपाक हायकोर्टान उपजिल्लो अधिकारी आग्नेल फर्नांडिसाक चौकशी अधिकारी म्हूण नेमिल्लो। लिडिंग हॉटेल्सान 12,18,000 चौखण मेत्र जमीन घेतल्या। 6,33,000 चौखण मेत्र जमनीचे कुळ स्टेटसा विशीं ताका चौकशी करपाक लायिल्ली। ताणें दिल्ल्या रिपोर्टाचेर कायदे तज्ञ उलयले। हायकोर्टान खंय कुळां लागिल्लीं आशिल्लीं काय ना तेंच तपासपाचें काम इन्क्वायरी ऑफिसराक दिल्लें। मात चौकशी अधिकाऱ्यान खंय चौकशेची शीम हुपून कुळांचे पुरावे तपासपाची आबूजपणां केल्यात। हो रिपोर्ट जायला पळय खरोखर म्हणजे एक कुळ विरोधीच हो रिपोर्ट आसा आनी जी जबाबदारी ह्या अधिकाऱ्याक दिल्ली त्या अधिकार कक्षे भायर वचून हाणें निर्णय दिला, आपलो रिपोर्ट दिला अशें म्हाका दिसता। मुळात प्रश्न असो जाता की तेरेखोलची जमीन जी आसा ती कल्टिवेट कोण करतालो? जमीन मालक भाटकार केन्ना कल्टिवेट करूंक थंय गेला? तेरेखोलच्या जमनी संदर्भान खूब नाका जाल्ल्यो गोश्टी घडल्यात। भितर मंत्री इनवॉल्व आसात, भितर आमदार इनवॉल्व आसात आनी सगळी कडेन एक करप्शनचें एक अशें जाळें तयार जाल्लें आसा। म्हटलें मंत्री बिंत्री सगळे इनवॉल्व आहात, खूब जाण हात भितर इनवॉल्व आसात। जो प्रभाव ह्या रिपोर्टाचेर पडला पडूं येता। म्हाका तें दिसचें पडटा कदाचित हो इन्क्वायरी जी पळय केल्या ज्या व्यक्तीन ज्या अधिकाऱ्यान जी केल्या त्या इन्क्वायरीचीच इन्क्वायरी करची पडटली अशें दिसता म्हाका। संदीप जॅक्स हेणें जो रिपोर्ट दिल्लो तो रिपोर्टान ह्या रिपोर्टान तफावत कित्याक? आदोगाद गुरू शिरोडकार म्हणटा कुळांक काडून उडयतना फ्रॉड जाला। ही लँड जी पळय आसा ते मनीस टेनंट काय टेनंट न्हू हो ताका अधिकार दिवंक ना करपाक। ताका अधिकार इतलोच दिल्लो की तूं फायंड आवट कर की 1990च्या पयलीं ही प्रॉपर्टी टेनंटा कडेन आशिल्ली काय ना, और टेनंट वेस्टेड वीथ द टेनंट। दिस प्रॉपर्टी which was vested with the tenant can be declared as non-tenanted when it is already purchased. This is the main question, as non-tenanted when it is already purchased. And that is also in the year 2007. This shows there is some fraud. What the Deputy Collector Agnello Fernandes has stated is correct at law. A name in the tenancy column of Form 1 and 14 does not give any conclusive proof. But Agnello Fernandes was not deciding
any landlord-tenant dispute. He was an inquiry officer. The fact of the matter is, Agnello Fernandes should have gone into the entire aspect and found out whether there are such frauds and or the tenants have connived with the landlords. हांगा जमीन मालकान कुळांचेर केस घाली की तांची नांवां चुकून लागल्यात. सो ऑलरेडी आमची नांवां थंय 1/14 फॉर्मान आशिल्ली आनी ती 1/14 फॉर्मांतली नांवां डिलीट केली गेली. सो सेक्शन 7 सकयल डिक्लेरेशन घेवपा खातीर आमकां धडपड करपाची गरजच नासली. आमकां जेन्ना दिसतालें तेन्ना आमी ती डिक्लेरेशन घेवंक येता. आमचो रायट अबादीत आशिल्लो, अचानक हो रायट डिलीट करून हो रायट आमचो काडून घेतल्या कारणान ती टेनन्सी फ्री जाली. सो हो जो रायट आसलो, हो ह्यो जमनी ज्यो आसा त्यो टेनंटेड फ्री आसा वा ना एज ऑन 2/11/1990 हें पळोवप गरजेचें आशिल्लें. जो मेरेन भाटकार कुळांच्या स्टेटसाक चॅलेंज करिना तो मेरेन कूळ डीम्ड कूळ. तो मेरेन ताका कुळाचो अधिकार. ताच्या स्टेटसाक लिगल चॅलेंज दिल्यारूच पुराव्याचो प्रश्न उप्रासता. कायदे तज्ञांच्या कोतान तेरेखोला गोल्फ कोर्सावयल्या कुळांची नांवां हांगची थंय करून फ्रॉड जाला आनी इन्क्वायरी ऑफिसरानूय चवकशेच्यो अटी आनी मर्यादेची शीम ओपून आबुजपणां केल्यांत. इन्क्वायरी रिपोर्टा वयल्यान कुळांच्या हक्काचो नवो वाद. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुंबईचे 1993 बॉम्बस्फोट माळेचे केशीत स्पेशल टाडा कोर्टान दोशींक ख्यास्त फरमायली. दोगांक फाशी, दोगांक जल्मठेप जाल्यार एकल्याक 10 वर्सांची बंदखण. गँगस्टर अबू सालेम आनी करीमुल्लाक जल्मठेप जाल्यार ताहीर मर्चंट आनी फिरोज खानाक फाशी फरमायल्या. रियाज सिद्दीकीक 10 वर्सांची बंदखण पडल्या. 1993 मुंबय 12 वेगवेगळ्या सुवातींनी जाल्ल्या ह्या बॉम्बस्फोटांनी 250 जाणांक मरण आयिल्लें आनी शेकड्यांनी लोक जखमी जाल्ले. रशीद खान को डेथ पनिशमेंट दी है और करीमुल्ला हसन खान और अबू सलेम को लाइफ सेंटेंस दिए और रियाज सिद्दीकी को 10 इयर्स के. सबकी सेंटेंसेस विल रन कंकरेंटली. जो भी सेंटेंसेस है एक साथ में भुगतनी है. अबू सालेम को दो काउंट पे लाइफ पनिशमेंट दी हुई है. 120 रेड विद 302 और 33 के अंदर दो काउंट पे लाइफ पनिशमेंट दी हुई है. तो लाइफ इन टाडा इज होल लाइफ, लेकिन एक्स्ट्राडिशन एक्ट के मुताबिक लाइफ को भी उनको दी गई है. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको जो ये दिया था अंडरटेकिंग, उसके मुताबिक उसको 25 साल की सजा. 25 साल के बाद बाहर छूट सकता है. लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बाद में भी उसकी सजा 25 साल से ऊपर नहीं होगी. यानी 13 साल के बाद वो जेल से बाहर आ सकता है. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिट करती है तो अभी कितनी साल रहेगा? अभी कोर्ट में लाइफ दी हुई है. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर अंडरटेकिंग कमिट करती है तो 25 साल होगी. कितने साल जो भी अंडरगॉन है उसका हर ऑफेंस के लिए पेनल्टी लगाई गई है. और इन डिफॉल्ट अगर वो पेनल्टी नहीं भरते तो इन डिफॉल्ट उसकी पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब की है. अभी ताहिर मर्चेंट जो है उसको डेथ पनिशमेंट दी है 302 रेड विथ 120B में और 33 में भी, 32 में. और फिरोज अब्दुल रशीद खान को भी वैसे ही सेम डेथ पनिशमेंट दोनों को सेम दी हुई है. और बाकी के जो ऑफेंसेस है उसमें फ्रॉम 6 मंथ्स टू 25 ईयर्स अलग अलग से पनिशमेंट दी है. आपने करीमुल्ला के लिए भी फांसी की सजा मैक्सिमम पनिशमेंट मांगा था. कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? ऑपरेटिव तो अभी जब तक जजमेंट नहीं देखूंगा मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि इट इज पार्ट. अभियुक्त अबू सालेम को जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के मुताबिक उसे के फांसी की सजा मांग नहीं सकते थे, इसलिए उसके खिलाफ आजीवन कारावास, बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा फरमाई. नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीक विचारी नासतनाच सध्या मंत्री आमदार कुठ्ठाळे हायवे फोडूंक लागल्यात. लोक डिवायडर वेल्यान यो वच करतात म्हूण मंत्री माविनान हायवे मदींच पंक्चर केलो आनी थंय 2 दिसांत 4 एक्सिडंट. बेगोबेग तो बंद करचो म्हूण आमदार अलिना मागता. माविन म्हणटा उपाय तात्पुरतो. हायवे प्रोजेक्ट डायरेक्टराकूय रस्तो मदींच पंक्चर केला तो मानवल्लो ना.
MES जंक्शनाकडे आत्र्या पयऱ्यान ॲक्सिडेंट जातात म्हणून दाबोळेचो आमदार मंत्री माविनान आपणेच इन्स्पेक्शन करून थंय फोडिल्लो रस्तो बंद करूंक लायिल्लो. उपरांत थंयच्या लोकांक कुठ्ठाळे मतदारसंघात जुवारी जंक्शनाकडे रस्तो ओपन केलो. आता थंय ॲक्सिडेंट जातात म्हणून कुठ्ठाळच्या आमदाराचो बोवाळ. The National Highway Authority has not taken me into confidence, and that's why I got a shock of my life when I reached that junction and I saw chaos on the road. Before that, I was getting a barrage of phone calls asking me what's happening on the road. Now, what has happened is definitely illegal, but it is claimed that it is done on a temporary basis. Whatever it is, I'm not going to discuss what has already happened. So far, 4 accidents have taken place within a question of 2 days. Yeah. So we cannot allow this to go on for another day. नॅशनल हायवे असे जाय थंय मदीं पंक्चर करून ओपन करूंक मेळना. कुठ्ठाळचे आमदार बोवाळ मारता ताचेर माविनाची जाप पळयात. That where they have closed the puncture, illegal puncture of the national highway has been closed to prevent further accident, to prevent further death. Is there anything wrong? You are aware, the public have welcomed that particular move. Now when you close a illegal puncture, people need to turn somewhere. So as a temporary measure, we have made an opening near Zuari gate where there is place to turn. So, and moreover, we ensured that the rumblers came up on both the sides. Now if I do something, somebody becomes unhappy. Many times when I do something, people become unhappy because sometimes you don't find many people doing things. So if that is the norm, I have nothing to say. I have no further comments on that. रस्तो फोडप नेमाक धरून ना. हायवे ऑथॉरिटीच्या प्रोजेक्ट डायरेक्टराकूय ही गजाल मानवल्ली ना. The new opening is as per the National Highway guidelines. So as per the standards, National Highway standards, you cannot have a median opening between. There is a norms. In fact, every 2 kilometer distance you can have a median opening. So it is illegal. But it is illegal. The National Highway also, you are also following the illegal act on this. See, again I am telling you that it is not we are following, it is for a temporary measure, because same traffic goes again till that MES junction. It will add to another more traffic. In order to ease out a traffic congestion, that is temporarily it was taken. What assurance you have given now to the Kortali Medal is saying to close it. ॲक्सिडेंटांच्या नावान सध्या मुरगांवचे पोर्ट हायवेचेर आमदारांचे एक प्रयोग चल्ल्यात इतले खरे. ॲक्सिडेंट जातात, पयलीं जाताले, आतांय जातात. रोड इंजिनियरिंगाचो विचार करून कोणूच ताचेर परमनंट उपाय काडूंक सोदिनात इतले खरे. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकाराचो रिपोर्ट. तेहलका पत्रकार रेप केसीत तेजपालाचेर आरोप निश्चितीचेर आर्ग्युमेंट सोंपले. 28 सप्टेंबराक म्हापसा कोर्ट चार्जीस फ्रेम करतले. तेजपालान ताचे बरोबर काम करपी ज्युनियर चली पत्रकाराचेर गोंयांत एका हॉटेलाच्या लिफ्टीत बलात्कार केलो म्हूण तेजपाला आड केस. 2014 क्रायम ब्रांचीत चार्जशीट फायल केल्ले. मात तंत्रीक अडचणींक लागून अजून मेरेन चार्जीस फ्रेम जावंक पाविल्ले ना. सध्या तेजपाल जामिनाचेर आसा. We have raised so many inconsistency, improvement and the fabrication in the case. The court says that at this stage of the charge, the court is not going to look after all these things. We have the opportunity to cross-examine the witness. When she will come in the witness box, then we'll put our case forward. Right, sir. Sir, and now what can we expect on the 28th of September to happen? Only the formal charge will frame, then the matter would be posted for the trial. So there has been, certain kind of speculation, if you can just end that, Romaya sir, that the charges of the framing did take place today. So is it that the 28th of September in effect when the formal charges will take place? Charges has not been framed. The order on the charge has been passed to frame the charge. So the matter is fixed, I think, now for charge on the 28th of September. For what? Right? For 2:30. So मडगांवांत नव्या ॲक्सिडेंटात एकलो आगताक गेलो. मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण महाराष्ट्र रजिस्टर्ड वॉल्वो बस आनी 2 व्हिलराचो ॲक्सिडेंट. बस मोटरसायकलवाल्याच्या वेल्यान गेली म्हूण कळटा. कोणाची चूक तें मात कळिल्लें ना. सोपला ताची वळख राती उसरां मेरेन पटूंक नाशिल्ली. पोलीस चवकशी करतात. घेवया एक ब्रेक.